घर मंत्री म्हणून रवी नाईक हांणी घेतिल्ले खर निर्णय आणि शेतकी मंत्री म्हणून तांचे कार्य सदांच लोकांच्या लक्षात उरतले म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उलयले। ज्या लोकांचं कोणी नाही, ज्यांचा आवाज नाही, जे अन्यायग्रस्त आहेत, जे दबले आहेत, पिचले आहेत, अशा लोकांना न्याय मिळवून देतो त्या नेत्याचं नावच चिरकाल लोक हे मनामध्ये ठेवतात। मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी गृह खात्यामध्ये केलेली कडक कारवाई, एक कणखर नेता म्हणून त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि त्याच वेळी कृषी मंत्री म्हणून एक संवेदनशील नेता अशा पद्धतीनं कृषी धोरणाच्या माध्यमातून गोव्यातला शेतकरी हा कसा समृद्ध होऊ शकेल याकरता त्यांनी केलेलं काम। रवी नाईक आयच्या युवकांक प्रेरणास्थान। कुळ मुणका हो तांच्या काळजातलो विषय। राजकीय फाटभूंय नासतना नगरसेवक ते मुख्यमंत्री असो प्रेरणा दिवपासारको प्रवास म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो। भायर डिस्कशन करताले तेन्ना कुळ मुणकार हे कसो फायदेशीर जावपाक शकता सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक हाजेर ते उलयताले। हो तेंचो काळजांतलो सब्जेक्ट आशिल्लो। सातत्यात सगळ्या लोकांक म्हणजे कुळ मुणकारांक हो फायदो मेळपाक जाय हाच्या खातीर ते प्रत्येक फावटी वावुरल्या। आमी पळयता की गोंयांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात जे जे खाते तेंच्या कडेन आशिल्ले तितून तेंचो योगदान हे खूब व्हड आसा। तो सगळे लोकांक वळखतालो की कोण दुखी, कोण सुखी, कोण पयशेवालो, कोण गरीब, आनी हें ताजें मेन एसेट। कॉमन सेन्स, फ्रेंडशीप, आनी फ्रेंडशिपेक आमी आमीग म्हणटाले। आमीग म्हणल्यार फ्रेंड आनी आमिजाद म्हणल्यार फ्रेंडशीप। अशें करून ही रवीची अपब्रिंगींग आनी त्या अपब्रिंगिंगान तो आपल्याला वोट बँक ऑर पॉलिटिक्स ऑर लोकांक सोसायटीक वळखलो आनी थंयच्यान तो वयर आयलो आनी विथ ऑर विथआउट पार्टी ही स्टूड टॉल। हो रवी। उलयता उलयता मंत्री विश्वजीत राणे भावूक जालो। म्हाका दुख्ख जाता कारण माझे वडील आयज आमचे मदीं ते आसा कित्याक रवीन तेन्ना प्रयत्न करून तेंचें जीवन वाचोवपाचो त्यांनी प्रयत्न केलो। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर।